बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गीचे बापा, आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका, कित्याक आयच्या दिसा तुवें आमकां बरो अणभव तुज्या मोगाचो, तुज्या आसण्याचो आमकां तुवें दिलेलो आसाय. कित्याक आयज आमी सकाळ पासून तुज्या एकवटान रावल्या. आयतार म्हणटोत हो देवाक भेटल्लो दीस. चड अदीक करून आमी तुका आजीर आसा, कित्याक तुजो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता, शिकयता, दाखयता. तर आयज आमी हे भाशेन तुज्या एकवटान जेजू सोबें रावन हो दीस सारलेलो आसा. पूण आमकां खूब गरजोय आसा. त्या गरजां पासत आमी तुका विनंती कोत्ता. तुजे पुता जेजू सोबें बापा, आमी तुका ह्यो मागणी कोत्ता. तूं आमची मागण्यांक कान दी आनी आमकां ती फावो कर. पूण आमचे मदें खूब पातकूय वस्ती कोत्ता आनी ह्या पातकाक लागून आमचें जिवीत कासावीस जाता. दुयेंसां आमकां मोडटात आनी आमचें जिवीत बरे भाशेन आमकां जिवंक मेळना. तर ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन आमच्या सगळ्या पातकांची आमी कबुली करून तातूंतली आमकां निवार. चड करून गोर्व, इमटेपण, पोजोडपण, राग, पोटात, निर्डुकाय आनी आळसाय हीं पातकां आमचे भितर तोरे वतीन आमकां बंदखणींत कशी घालतात. आमकां भितरल्यान स्वतंत्रपण मेळना. तातूंतली भायर सरोंक आमकां कठीण जाता. पूण ह्या वेळार ती कबूल करून तुजे सोबें ती आमी दोत्ता आनी तातूंतली आमकां सुटका दी. आमी सगळीं जाणां आमचें पातक कबूल करून देवा बापाचें, तुजें जेजू आनी एकामेकाची बोगसणें मागता. हांव पातकी सुरपुदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो जटाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां आतां विडियो कॉल कोत्ता. तुमी रोखडीच ताचेर यात आनी सायबाचे रेलिकेन तुमकां आशिर्वाद आनी पेकोणेचें बेसांव दिता. मागणें कोत्ता.
फादर बाय फादर एक 5 काल days पिड्यार जालो Yes, Father. मागता हांव Hello. ताचे ओतम्या पासत आनी तुमच्या सगळ्या पासून देवान तुमकां बुजोवन दिवच्याक ओके Okay, Father. तो ही आहा आतां पांय ही आहा फ्युनरल जालें फादर आफ्टरनून जालें आहा 11 o'clock जालें अच्छा बरें बरें We मागता are at home now. या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमीन सर्गेचे बापा तुजेर विस्वास दवरून आमी तुजे कडेन विनंती केल्ली जेजू तुका आमी मागलेलें आनी तुवें बरें पळय तें ताका फावो केलें तर आमकां जाय आसलेलो तो परतून बरो जावन ताचे बरोबर ताणें जिवीत सारलेलें पूण तुका तर तें जाय ताचें जिवीत जाल्यार तुजे येवजणे आनी खुशे प्रमाणें घडोनी आमकां फकत ताचे पासत मागोंक जाय ताका सगल्या पातकां आनी उद्रुशांतलो तुवें निवारलोय कित्याक आमी ताचे पासत ते भाशेन मागणें केल्लें तुवें ताका ताचें पातक बोगसून ताका भितरल्यान नितळ करून तुजो मोग आनी तुजी कृपा ताका दिल्ली तर आमी जाणो खात्रीन ताका तें बेसांव मेळ्ळेलें म्हणून तर आनिकूय जें ताचें सवें आजून बोगसोंक ना तें आमी तुजे कडेन मागता ताका बोगसी आनी ताका तुज्या गोपांत वेंगेंत दवर त्याच प्रमाणे आमचे भयणीक लविनाक आनी तिच्या घोराब्याक ही दूख आसा कित्याक तो आतां गेलोलो आसा पूण ती खोंत आसा तर ती तांकांय तूं बुजवण दी ताका सगळ्या जाणांक गोठायन भर आनी ताका गोठायन भरल्या उपरांत ह्या मागण्यांनूय तांकां गोठाय बरवासो तांचे सवें तूं पन कर आनी बागेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणीमाची विणणेन तुजे पायक सर्गेचें सूख सगळे पातकांत ती सुटका आनी बरेपण ताका देवाच्या गोपांत फावो जावं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Amen. लविना मागता तुजे पासत तुजे घोराब्या पासत सगल्या घरच्या पासत तुजी माय ही आहा Thank you, Father. My Yes, Father. Father, आं बरें मागता हांव तुजे पासत आं सगळें तुमचे पासत जाय. मागता बरें बरें तर नेक्स्ट वन Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, may your Spirit help our sister who is in this state. Lord, be with her as you already are. Set her free from sin and evil through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, and make her internally well, healed. May she be filled with your love and grace. Set her free from sin and evil and forgive her all her sins so that internally she is more and more open to your presence. And touch her, Lord, and heal her. She is in need of this healing. And may Almighty God, through the intercession of St. Francis Xavier, touch you and heal you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Okay, Elizabeth? Huh? She's in a very
Simon, तुझे रा मागणे कोत्ता. You want me to pray in English or Konkani? कोंकणी फादर बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमांची विणवणेन जेजून तुका स्पर्श करून सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारो तुजी पातकां बोगसून तुका भितरल्यान नितोळ निर्मळ करूं आनी तुका ताच्या मोगान आनी कुरपेन भरून तुका कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी गोठाय सावत भलायकी फाव करूं. जेजून तुका सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारलो ह्या सगळ्या दुयेंसांतलोय तुका निवारूं तुका गोट करूं आनी तुका पोत्तून घरा बरे भाशेन व्हरूं आनी सर्प दितात दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं आमेन. भाग्यवन फ्रांसिसा वेरा माग आमचे पासत आनी चड करून सायमना पासत आमेन. मागता हांव तुजे पासत सायमन आं तूं एलिझाबेथ थिजूर हॉस्पिटलान आहात तर मागता तुमचे पासत. ओके हय थँक्यू बरें तांचे चड आनी चड देव करूं वय मागता ओके गुड.
Good evening. How's your hand? Yeah, Father, my hand like that only. It's improving, but Show me, show me. Okay. And your elbow, elbow. Father, the no problem. It's no problem. Okay. Okay, I'll pray over you. No problem. Okay, happy feast to you. Let me pray over you. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. God our Father, you have already blessed Andrea with healing. Yesterday she was very bad, but today she's much better. And so she's improving. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch her body, mind, and spirit, Lord, and set her free from sin and evil. Forgive her her sins and make her internally pure, so that your love and grace can increase and abound in her and bring healing to her body, mind, and spirit. Thank you, Lord, for healing her, but make her completely well. And may Almighty God bless you, heal you, protect you, and strengthen you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Andrea. Amen. Okay? All the best. Good. Yes, Father. Father, happy feast. Happy feast to you too. Bye. Yes, Father. Okay. मैं ये दूसरा Good Okay. evening. Good evening. How's he doing today? Little better? Today he's doing better. Tomorrow they are doing an operation tomorrow, Okay. and hopefully he maintains his oxygen level. Then we can do his operation tomorrow. Okay. All right. So his lungs are still not very strong, huh? Yes, doctor. Yes. Okay, let me pray over him and let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, you're dwelling in the heart of Ivan, and you're very close to him in his body, mind, and spirit. You know, Lord, how much of healing we are all praying for that he may have. May he have this healing, Lord, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother. Thank you, Lord, that you have heard our prayers and that you have set him free from sin and evil, forgiven him his sins, and made him one with you, filling him with your love and grace. Thank you, Lord, and heal him completely. May also Monica, her daughter, and all of them receive the strength. They are quite exhausted doing all this work, but be with them Yes, also yes, Father. and give them the strength to recuperate and be healed and to have the energy. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Pray. Pray for Monica, for Ivan, and what is baby's name? Anisa. Naisa. Okay. Naisa too. All the best. Thank you, Father. God Yes. bless you, Father. I'll continue to pray for him and keep calling. Thank you, Father. Keep sending us the message. We'll pray for him. Bye. Yes, Father. Yeah. Bye. God bless you. Bye, baby.
Father. How are Thank you. Thank you for your greetings. Thank you, Father. Okay, let me pray over you and your family. In the name of the Father, and of the Thank you. Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, bless Scholastica and her family. Touch them, Lord, with your healing power. Set them free from sin and evil through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother. And may they be forgiven all their sins so that they are internally purified to receive your blessings, to be filled with your love and grace, so that total healing for every member of their family is given to them. Thank And you. may Almighty God bless Thank each one of you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Amen. Francis Xavier, pray for us. Thank you. Thank Amen. you. Ibar. ताची पातकां आसा तीं बोगोस आनी ताका भितरल्यान नितळ निर्मळ करून तुजो आत्मो ताचे सवें उदीक वस्ती करूं तुजो मोग आनी तुजी कृपा ताचे सवें वाडय आनी ताका पेकोवणी दी आनी ताका बरो करून पोत्तून घरा धाड आनी सर्प दिता देव तुचेर आनी तुका परमोस कोत्ता तितल्यांचेरूय आशिर्वादान भरूं बेस हांव तुमकां दिवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. Magion Francis Xavier, magam ce pasok. Okay? Bere basin. God zatoli tu. God zatoli tu. Mag tan ce pasok. Okay.
देव बरी सांज हॅलो दिवं सर हॅलो फादर मागता तुझे पासत हा, तुझे तुका घराब्या पासत साहेबाची रॅलीक घेऊन बापाचे पुताचे आणि हा. पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा सर्गींच्या आमेन या आमच्या भावाक स्टॅनलीक आणि ताच्या घराब्याक तुवें सदांच राखलें आनी सांबाळलें आनी आतांय तूं राखताय आनी सांबाळटाय. तांकां जेजू तूं स्पर्श करून बागेवन फाशीच्या मागण्यान सायबणिमाचे विणणेन कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोणी सावध भलायकी आनी गोठाय फावो कर. सगळे वायट विघ्नांतलो तांकां निवार आनी ताका भितरल्यान सगळीं ताची पातकां बोगसून ताका तुज्या मोगान आनी कुरपेन बोर आनी तुजो पवित्र आत्मो ताचे कुडीक मोनाक आत्म्यांक स्पर्श करून ताका ती भलायकी फावो जावं आनी तुजे येवजणे प्रमाणे ताचें आनी ताच्या घराब्याच्या सगळ्यांचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवं आनी हे परी तांकां यश मेळूं. ताचें जिवीत गोठायेन संतोशान आनी सुखान भरो आनी सर्व दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आनी तुज्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. भाग्यवन आमेन. फाशीच्या वेळा माग आमचे पासत बरे भाशेन. ओके स्टॅनली थँक्यू फादर थँक्यू. हा फादर ओके मागता. ताच्या जिवितान घडोवन आयिल्ली आसा. जेजू तूं तिचे कुडींत आसाय. तूं जाणाय कितें जाता पळय तें तिका भाग्यवन फाशीच्या मागण्यान सायबणमाचे विणणेन जेजू तूं तिचे भितर जियेताय म्हणटोच तिका भितरल्यान ह्या सगळ्या वायट विघ्नांतली निवार तिची पातकां बोगोस आनी तिका तुज्या मोगान आनी कुरपेन बोर आनी तुजो पवित्र आत्मो तिका दी आनी हे परी तिका सगळ्या सांद्यांनी तिच्या भलायकी बुजय. तिका कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोणी दी आनी तिका बरी कर आनी सर्व दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तिचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरें करूं तुका. तूं खूब जाणां पासत हे भाशेन मागताय. खूप वर्सां जाली हांव मागता सगळ्या पासून. व्हेरी गुड व्हेरी गुड.
थँक यू फादर हांव सतायता तूं कितले फावटी नजर करताय वय थँक करया यू फादर थँक्यू थँक्यू बरें बाय बाय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्गींच्या बापा आमाराचेर आनी ताच्या आवयचे तुवें सदांच बेसांव घातलाय ताका बरे भशेन राखल्याय पूण ओद्रुश ताका ल्हानपणा पासूनच हे दुयेंसान धरलेलो आसा पूण ताणें बोरमासो सोडूंक ना बावार्थान तो मागणी करीत आसा आनी आपलो सगळो वावर करता तो जेजू ताका भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीण विणून स्पर्श कर आनी सगळें हें उद्रुश आयिल्लें आसा तें पयस कर ताका गोठायेन भर तुजो मोग आनी तुजी कृपा ताचें सगळें वाडय आनी ताका ही गोठायेन भरून ताका बरेंपण फावो जावं बापान ताचे पासत येवजिल्लें आसा तें सगळें घडोवन येवं आनी ताचें जिवीत यशस्वी जावं आनी चड पदविदाद दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या आवयचेर आमेन Thank you, Father. मागता हांव तुजे बसत आं Thank गोट you, राव Father. अमर गुड
कशें आसाय तूं हांव फादर तुजे पासत मागणें कोत्ता ओके साहेबाची रॅलीक घेवन कोत्ता तुमचे पासत ओके बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सुर्गेच्या बाप्पा आर्गाने दिन वास तुका कित्याक हे भयणीक आनी तिच्या गोऱ्याब्याक तुवें सदांच राखले आनी सांबाळले तर बागेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणीमांच्या विणवणेन तुका आनी तुज्या गोऱ्याब्याक सगल्यांक कुडीक मनाक ओतम्यांक पेकोणी आनी बरी सावत भलायकी फावो करूं सगळे वायट विघ्नांतल्यान तुमकां निवारूं आनी तुमच्या जिवितान जेजूचें बरेंपण वाडत वचों आनी तुमकां सगळे जाणांक देवान राखूं आनी सांबाळून बरें तुमच्या जिवितान घडो आनी चोर पदिदाद दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवन फ्रांसिसा वरा माग आमचे पासत मोनिका तुजे पासत तुमच्या घराब्या पासत मागता ओके बाय
कोंकणी कर. तिका बरें कितें पडटलें इंग्लिशीन बरें. ना कोंकणी कर, कोंकणी. ओके बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा सुर्गींच्या मिंगेलिनान आपली भयणी पासत मागणें मागला. तिची भयण मेल बाबोरिना तिका हार्टाक बुराक पडलेलो आसा, ऑपरेशन करूंक जाय. जेजू तूं तिचे भितर जियेताय. भाग्यवन फ्रांसिसावाच्या मागण्यान सायबिणमाची विणणेन तिका तूं स्पर्श कर जेजू आनी सगळे वायट विघ्नांतली तिका निवार, तिची पातकां बोगोस आनी तिका तुज्या मोगान आनी कृपेन बोर आनी हे पुरी तिका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान त्या त्या सांद्यांनी स्पर्श करून पेकोवणी तिका हाड. चड करून तिच्या काळजाक जो बुराक पडलेलो आसा तो पेकोवन काडच. आनी सर्पो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तिचेर सिस्टर मेलबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शाबेरा माग आमचे पासत. मिंगेलिना तुजेय पासत मागता. ओके आनी तुज्या घराब्या पासत बरें तुमकां मागता. ओके बाय. Let's finish it up. Wind up. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God our Father, we are grateful that you have touched every one of our sister and brother, and you have done what is according to your plan for them, that they be in your Son Jesus healed and made whole. Thank you for this. But protect them from the evil one, and keep them steadily united to you, Jesus. We thank you, Father, for all those people, not only today, but all through these days, who have been touched by Jesus through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, and healed in body, mind, and spirit, and in their relationships as well. Bless them all, protect them from the evil one, and give them good health of body, mind, and spirit. Bagyon Francis Xavera, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, Voda cura, radis amcia mogan, las lolia, besaungal saiba, desaramcha, sambalung sodaka, Gopan tuja besaungal saiba, sharar goincha, sambalung sodaka, Gopan tuja beporva koru, ya sonsarachi, devachi tuve, केली चाकरी
आमी सोमेस मागता मोजो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री ओय मिलाग्री आमी सोमेस मागता मोजो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री ओय मिलाग्री आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरी सांज दिव तुमकां सगळ्यांक. तुमचे पासत मागता हांव, तुमी म्हजे पासत मागात आनी भजलिकी पासत. गुड नायट.